कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा आयज वार कोण शुक्रार फ्रायडे आयज आणि आतां न्ही सकाळची ऑलमोस्ट 7:30 7:35 सुमार जाल्या. म्हणल्यार 7:45 अशें म्हणपाक शकता तुमी, 7:30 जावन गेली आसा. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो सकाळी स्टार्ट केल्लो आसा. आतां सकाळ फुडें कित्याक स्टार्ट केला हें तुमकां थंबनेल टायटल हें जें आसा पळय न्हू सगळें पळोवन कळत आसतलें की आयज हांव तुमच्या वांगडा बायेचो म्हटल्यार ते फूल डेयाक कितें कितें खाता हेजो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू शेअर करतलें. आनी हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो मोस्ट रिक्वेस्टेड असो व्हिडिओ आसा. खूब टायमान हांव न्ही असो रिक्वेस्टेड व्हिडिओ जो आसा पळय तो शूट करता. तुमकां खबर आसा बायेक लागून काय अशें प्रॉपर शूट करप जायत ना. रुटीन मी म्हाका खूब जाणांनी सांगलां म्हाजो रुटीन बाये वांगडा कसो आसता जावं बायेचो रुटीन कसो आसा हें शेअर कर म्हटलां. म्हटलें आनी थोड्या दिसांनी तें सगळें करुया कित्याक की तुमकां तर खबरच आसा आतां ल्हान भुरगीं आसप ना एक प्रॉपर असो रुटीन सेट जायत ना. त्याच टायमार तेच काम अशें केन्नाच जायत ना. सो म्हटलें आनी थोड्या दिसान तो शेअर करूया. येतलो ह्या व्हिडिओ फाटल्यान सगळें जें रुटीन आहा पळय तें येतलें तुमकां. जें कितें तुमचे रिक्वेस्टेड व्हिडिओ आहा ते सगळें दिवपाचें ट्राय करतलें. सो आयज फर्स्ट जो रिक्वेस्टेड व्हिडिओ घेतला पळय न्ही तुमकां दिवपाक तो म्हणजे वॉट माय 9 month बेबी इट्स इन अ डे. ओके, म्हाजें बाळ 9 म्हयन्याचें बाळ दिसाक कितें खाता हें तुमकां व्हिडिओ तुमकां आयज हांव शेअर करता. पळय आयज जें कितें हांव ताका दितलें खावपाक बीन न्ही तेंच आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. अशें ना की आयज जें कितें हांव ताका दिता पळय न्हू फूल विकाक जावं फूल म्हळ्यार एवरी डे जें आसा पळय तेच दिता अशें ना. हांव न्हू ताका एटलिस्ट न्ही जें कितें गोश्ट हांव दिता एक वस्त ताका दिता खावपाक. सो ती वस्त न्ही ताका हांव आयज दिली की फाल्यां दितलें अशें ना. 2-3 दीस सोडून मागीर ती रिपीट करता. कित्याक परत रिपीट करीत रावली न्ही ती खावपाक पळयना भुरगीं जीं आसा तीं. सो हें बीन तुमी मातशें एक लक्षांत दवरात की भुरग्यांक आयज जी वस्त दिता आमी ती रोकडीच परत नेक्स्ट डे दिवप ना. ओके, तांकां मागीर बेजार येता सेम टेस्ट जो आसा पळय तो खावन. सो तांकां न्ही डिफरंट गोश्टी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो दिवप. आयच्या दिसाक हांव बायेक जें कितें दितलें पळय न्हू तें तुमच्या वांगडा शेअर करता. आतां तें खाता ना खाता ती वेगळी गोश्ट, तें तुमकां व्हिडिओन फुडें कळटलेंच. बट हांव कितें दिता हांव कितें ताका खावपाचें ट्राय करता पळय न्हू तें तुमकां सांगता. तर बाय आजून उठूना, उठ्ठलें आतां. तुमकां तर खबर आसा तें सकाळ फुडें बेगीन उठ्ठा आनी मागीर ह्या टायमार मागीर तें न्हिदून रावता. सो आजून तें उठलेलें ना, उठ्ठलें आतां 8 बी म्हटल्यार. सो तेतून म्हटल्यार हांव तेचो ब्रेकफास्ट आसा पळय न्हू तो रेडी करता. ओके, सो ताका मागीर तो गरम बी आसा न्ही तेन्नाच केलो आनी गरम दिल्यार तें खायना आनी तें न्हिवता म्हणल्यार ताका पासच आसना मागीर. सो ताका लागून हांव उठचे पयलीं तें करून दवरिता. सो आयज तेज्या खातीर ब्रेकफास्टाक आसा आलू पराठा. आनी आलू पराठा जो आसा पळय तो ताका हांव फर्स्ट टायम दिता. हेज्या पयलीं हांवें ताका केन्ना आलू पराठा दिवनाशिल्लो. चपाती दिल्ली आनी बटाट्याची भाजी बीन अशी करून लावन अशें करून दिल्ली ताका हांवें. बट अशें करून आलू पराठा असो करून दिवनाशिल्लो. तर म्हटलें हो म्हणपाक लागलो काल की आलू पराठा कर अशें म्हणून बायेक. सो म्हटलें आयज बायेक आलू पराठा करया अशें म्हणून. कित्याक लास्ट टायम आमी जेन्ना सावड्ड्या गेल्ली पळय तेन्ना मान बटाट्याची भाजी आनी चपाती केल्ली ब्रेकफास्टाक. सो ती चपाती हांवें ताका मातशें अशें करून डीप करून लावन दिल्ली. खाल्ली तेणें अशें म्हणून म्हटलें चल आयज आलू पराठा करया अशें म्हणून. हांव कसो बाये खातीर करता तें तुमकां दाखयता. कशें कितें जें आसा पळय तें घालप कशें कितें करप तें. कित्याक आमच्या खातीर वेगळें आनी तेच्या खातीर वेगळें आसता न्ही ताका लागून. सो चलात या किचनान थोडीशी तयारी करून दवरल्या दाखयता तुमकां. काय हांगासर हांवें बटाट जो आसा पळय न्हू तो राती कुकर लावन दवरलेलो. सो आतां पील करून मॅश करून घेतला. तुमी जाय जाल्यार ग्रेट बसून करपाक शकता. तुमकां जितली क्वॉन्टिटी जाय पळय तितली हांवें आमकां आनी बायेक अशें म्हणून एट अ टायम सगळें केलां. सेपरेट अशी क्वॉन्टिटी काडूना. नेक्स्ट डे हांगासर हांवें घेतला ओनियन. एक मोठो असो कांदो जो आसा पळय तो बारीक चॉप करून घेतला हांगासर. नेक्स्ट हांवें हांगासर घेतला जिरा पावडर. होल जिरा जें आसा पळय तें हांव घालचें ना बायेक लागून. सो ताका लागून जिरा पावडर आनी हें हांगासर हळदीचो पावडर जो आसा पळय न्हू तो. मीठ जें आसा पळय तें स्कीप करतलें, मीठ घालप ना बेबी खातीर. हें हांगासर हांवें लोकणें जें आसा पळय तें तापोवपाक दवरलां. आनी तुमकां सांगता भायर असलो पावस पडटा. तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो. वारो बिरो मारून तुमकां व्हडलो पावस जो आसा पळय तो पडपाक स्टार्ट जाला जस्ट आतांच. ओके, सो लोकणें तापलें म्हाजें. हितून आमी आतां थोडेंशें तेल घालून घेवया. हें हांगासर हांव थोडें तेल घालता. हितून घालता ओनियन. कांदो जो आसा पळय न्हू तो मातसो बरो मिक्स करून घेवया.
तर हो पॅट हांगासर कांदो आमचो मस्त मूव जाला. आता हितून घालुया एक बारीक स्पून जो आसा तो हाफ स्पून असो हळदीचो पावडर, थोडोसो हांगासर जिरा पावडर जो आसा पळय तो घालुया. मिक्स करता आनी सोमतेच न्ही आमी मॅश करून दवरलेले बटाट जे आसा पळय न्हू तेवूय घालून घेवया. हे बटाट जे आसा पळय ते घालून घेता आतां हितून. तर बटाट घालून हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां न्ही एकूच मिनीट न्ही अशें करून आमकां धापून न्ही उब काडून घेवपाक जाय. ताजे पयलीं न्ही तुमी हितून कोथमीर घालपाक शकता. म्हाजे कडेन आयज सद्याक कोथमीर ना ताका लागून हांव घालना. नाल्यार तुमी कोथमीर जी आसा पळय ती घालपाक शकता. आनी मागीर न्ही मातशें धापून न्ही आमकां हें आतां 1 मिनीट बरें अशें दवरपाक जाय. कित्याक ती उब जी आसा पळय ती गेली की न्ही बटाट बरो मातसो सॉफ्ट जाता. हांवें तो रातचो उकडून दवरलेलो न्ही ताका लागून. भाजी जाता म्हटल्यार न्ही हांगासर आमी पीठ जें आसा पळय तें मळून घेवया. हें हांगासर हांवें बारीक एक वाटीभर पीठ जें आसा पळय तें घेतलां. हितून हांव कांयच मीठ बी घालचें ना. डायरेक्टली न्ही उदक घालून हें आमकां आतां मळून घेवपाक जाय. म्हटल्यार पीठ जें आसा पळय तें कालून घेवपाक जाय. हितून हांवें कांयच घालूना. बेश्टें हें गव्हाचें पीठ जें आसा पळय न्हू तें घेतलां. ओके. सो हें हांगासर पीठ जें आसा पळय तें म्हाजें मळून रेडी जाल्लें आसा. आतां न्ही हांव बारीक बारीक अशे पराठा जे आसा पळय ते लाटून घेता. हें तें हांगासर पिलून जें आसा पळय तें सायडीन काडून घेतलां थंड जावपा खातीर. गरम गरम घातल्यार फुट्टा न्ही तेका. सो लाटून घेता आनी दाखयता मागीर तुमकां लाटून जातकीर. हे पळयात हांगासर 2 पराठा जे आसा पळय ते हांवें रेडी केल्ले आसा. सो तवो बी तापपाक दवरला. तवो तापले की ना तूप घालपाचें आनी तेजे वयल्यान हो पराठा घालून न्ही आमकां बरो असो भाजून घेवपाक जाय. ओके. हे पळयात हांगासर म्हाजें भाजप जें आसा पळय न्हू चालू आसा. बरें दोनूय वटेच्यान तूप जें आसा पळय तें घालून हें भाजून घेवपाक जाय. गॅस लो फ्लेमीचेर दवरून हांव मातशें बरें भाजून घेता. सो दॅट बायक खावपाक बऱ्याक पडटलें म्हणून. एक हांगासर जालो म्हाजो रेडी आनी दुसरो हांगासर रेडी जाता. बाय उठला तर बायक जें आसा पळय न्हू हांव दिवन येता. हो जो आसा पळय तो काय खेळटा कितें म्हणल्यार हो भाजून जातलो. हो जो आसा पळय हो कंप्लीटली खावचें ना. हाफ बी खातलें. एक्चुली हांवें चिंतलेलें बारीक करतलें म्हणून. मागीर म्हटलें मोटेंच करया. उरलें जाल्यार आमकां खावपाक मेळटलें न्ही ताका लागून. आनी गूड मॉर्निंग. गूड मॉर्निंग. दोगांय खेळटा. सो घे हो लाय ताका परतून येता. आयज आलू पराठा आनी आलू पराठा जो आसा पळय न्हू तो बायक हांव प्लेनूच दिता. तेज्या वांगडा धंय जावं अशें कितें कांय दिना ताका हांव. सॉस बीस कांय ना. अशें प्लेनूच जो आसा पळय तो हांव खावयतलो ताका आतां. ओके. गूड मॉर्निंग. आनी हे पळयात आमगे गूड मॉर्निंग स्टार्ट जालें. चलो बाबा खा मागीर करपतलें. सो हे पळयात आमचें खावप जें आसा पळय तें चालू आसा. हे पळय कशें लयटा पळय. सकयल सोड ताका. धांवतात मेळना हातीक. हय हेवटेन तेवटेन धांवता सगळ्याक खावपाक पळयत ना. सो हे पळयात इल्लोसो खाला आनी इल्लोसो बी खातलें. आतां ताका खावयलो न्ही तेजें जालें म्हणटा तें धांवपाक लागता हेवटेन तेवटेन. आनी आतां जो खावयता पळय तो जबरदस्तीचो तेजो. हो हांगासर हाफ बी खातलें अशें म्हाका दिसना. हाफ सुद्दां खातलें अशें तशेंच तेजें खावप म्हणल्यार. सो पळोवया कशें कितें तें. टायम जालो आतां आनीक आतां आमी बीन ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो करून घेता. आमचो ब्रेकफास्ट रेडी करून आशिल्लो. पळयात पावस पडटा भायर दाखयता तुमकां. आनी हेच्या नंतर न्ही आतां तुमकां हांव डायरेक्ट आतां न्ही तुमकां हांव डायरेक्टली लंच जें प्रिपेर करतलें पळय बायेचें तेन्ना मेळटलें. ओके. सो चलो. सो हांगासर न्ही ही आतां बायेचें लंच जें आसा पळय न्हू तें रेडी जाता. तर ताच्या खातीर हांवें हांगासर एक 2 चमचे सुमार चणे जे आसा पळय न्हू ते बॉयल करून घेतल्यात. हितून न्ही हांव आतां बॉयल्ड रायस जो आसा पळय तो घालता. आमकां शीत केल्लें तितूंतलेंच हांवें मीठ घालचें पयलीं थोडेंशें शीत जें आसा पळय न्हू काडून घेतलेलें. आनी ही जी क्वॉन्टिटी हांव करता पळय आतां ती हांव बायेक दोनी टायमा खातीर करता. म्हणल्यार रातचें जें आसा पळय न्हू तेवूय बीन ताका हांव हेंच दितलें. हांव एट अ टायम मोस्टली अशें करून कितें करता पळय स्पेशल अशें म्हण बायेक म्हणून तेन्ना हांव न्ही दोनी टायमा खातीर एकूच वांगडा करून दवरिता. रातचें आनी परत जें आसा पळय तें सेपरेट. आतां शिजोवपाक वचना. पयलीं करतालें आतां करिना तशें. ओके. तितून घालता एक अर्दो हांगासर हांवें बॉयल्ड पोटेटो घेतला. थोडेशें हांगासर हळदीचो पावडर घालता. चड न्ही मातसो. जर तर तुमी तुमच्या भुरग्याक तिखट दिवपाक स्टार्ट केलां न्ही जाल्यार हांगासर पिंच ऑफ रेड चिली पावडर. नेक्स्ट न्ही हांव हांगासर 1 चमचो बरेंशें गाजर घालता.
पळयात एक चमचो भर ग्रेट केल्ले गाजर, तुमी जाय जाल्यार पीस करून बी घालपाक शकता. थोडेशें उदक जें आसा पळय तें घालया आनी हें आमी न्ही आतां मातशें मिक्स करून एक 5 मिनटां किंवा एक 7-8 मिनटां अशें न्ही मातशें बॉयल जावपाक दिवया. म्हटल्यार शीत जें आसा पळय न्हू तें आमी आनी मातशें कूक करून घेवपाक जाय. आनी एकदां अशें शीत मातशें मेल्ट अशें जालें की ना बरेंच न्ही तें अशें खिचडी टायप अशें मोव अशें जावन येता. नाजाल्यार तें अशें सगळें वेगळें वेगळें दिसता न्ही. आतां हांगा उदक वेगळें, बटाट वेगळो, चणे वेगळे, तांदूळ हें शीत वेगळें अशें करून तेका लागून मिक्स करून मातशें 1-2 मिनटां शिजोवन घेवया. ओके. सो ही पळयात हांगासर म्हाजी खिचडी जी आसा पळय न्हू ती रेडी जाली. पळय ओके. सो हें न्ही हांव गॅस बंद करता आनी अशेंच न्ही धापून एक 5-10 मिनटां दवरिता. सो हें जालें म्हाजें हांगासर आनी दाखयता तुमकां. टायम जालो एक्चुली बट बाय जें आसा पळय तें खेळटा आयज न्हिदूं ना. हॅलो गर्ल. सो टायम पळयात हांगासर 1:30 जालें. बायक न्ही एक मोदी 12 सुमार बोम घातलेलो हेणें मेरे 12 घातलेलो न्ही. सो तेका न्ही आमी ब्रेकफास्ट जालो की ना मोदी मागीर 11:30-12 एक बोम घालता. सो तो बोम घातलो तो हांवें शूट करून बिकॉज बोम न्ही तेका हेणें घातलेलें ना हांव किचनान आशिल्लें भितर. सो तेका लागून न्ही म्हाका तो शूट करपाक मेळना बोम घातलेलो पळय तो. सो तेका लागून तें आतां हेन्ना जेवचें ना आनी तेजो जेवपाचो टायम जो आसा पळय न्हू तो 2 बी तसो. तें बेगीन जेयना कित्याक की ब्रेकफास्ट करता तें न्हिदता तेजे नंतर तें उठून एक बोम पिता आनीक मागीर लेट अशें जें आसा पळय न्हू तें हें करता तें जेवता. म्हळ्यार कशें तेका आमी 2 बी अशी लायतली. आतां तेजे पयलीं जेवण जालां एका वाडटा. सो मागीर तेका लायता तेन्ना तुमकां दाखयता. ओके. ही पळयात तेजी क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू ती हांगासर आनी मागीर कितले जेयता तें तुमकां दाखयता उरता तें. हें पळयात हांगासर बाय जेवलें आनी अर्दें अशें जें आसा पळय न्हू तें तेणें सांडलां हांगासर. अर्दें अशें तें जेवलां आनी अर्दें जें आसा पळय न्हू तें सांडलां सगळें. पळय आनी तोंडान घेता आनी तुमकां सांगना फू फू करता म्हणून. कॅमेराचेर कितलें दिसता खबर ना पण हें पळयात अशें करून न्ही सगळें फू फू करता आनी सगळें तोंडांतलें उडयता. ताका हांगा घेवन बसून हांवें हें पळय मॅटार सुद्दां लायिल्लें सगळें उडयलां आनी हें पळयात म्हाजेर आंगार बी सगळें हें पळयात कितें केलां. आतां हांव जस्ट न्हांवन आयिल्लें आतां न्ही चेंज करता आनी बायक हें करता. बायक म्हूण हें घालता न्ही बीब घालता तितलें पडना तेज्या आंगार. म्हाज्या आंगार भरपूर पडला. आतां हें सगळें जें आसा पळय क्लीन करता आनी तुमकां कळ्ळें आसतलें क्वॉन्टिटी पळोवन तें कितलें जेयता तें. सांगता तें हांव डिफरंट जाता आनी तुमकां दाखयता तेजेर आतां कळ्ळें आसतलें कितलेंय बरें करा कितलेंय करा तेका जाय तितले 4च उणयो जेवतले. सो सांजची जाली 5 आनीक बायेक लागले भूक. सो करूं ना आयज हांवें कांय. एक्चुली तेका हांव फ्रुट्स बीन अशें करून कितें कट करून दितालें कितें दितालें जावं कितें करतालें अशें बेश्टें शिरा टायप बीन अशें. बट आयज कांय करूं ना. सो म्हटलें पराठा आशिल्लो सकाळीं केल्लो तोच म्हटलें तेका दिवया म्हणून आतां. तर सकाळींच केल्लो न्ही हांव तेका न्ही तशें करून सकाळीं केल्लें सांजचें किंवां दनपारां केल्लें जेवण रातचें बी अशें भरयता. कालचें बी भरयना आयचें फाल्यां बी अशें भरयना बट अशें करून सकाळीं केल्लें तें आयज दीसभर कितें केलें तें दीसभर अशें भरयता. सो हें पळयात हांगासर बाय उठला. हें पळयात तेका भूक लागली रडपा लागलें तें. सो तेका आतां पराठा जो आसा पळय तो खावयता. सकाळीं ताणें 1/4 खाल्लो चड खावं नाशिल्लो आनी हेवी बीन न्ही तो. आतां खावयता तेका मागता सारकें. सो चलो हांव तेका खावयता पळयता कितलो खाता तो आतां. सो जालें बायेचें. सो हांगासर पळोवपाक शकता तुमी बायेचें खावून जें आसा पळय तें जालें. हाफ असो खालना ताणें 1/4 सुमार खाला. ही सायडीची कड जी आसा पळय न्हू हांगची ती हांवें काडून दवरल्या. 1/4 असो ताणें खाल्ला पुरो. हांव सॅटिस्फायड जितलें तें खाता पळय तितलें तेचेर हांव सॅटिस्फायड. हांव चड असो फोर्स करना की हांव इतलेंच खावूं जाय तितलेंच खावूं जाय अर्द खावूं जाय अशें हें करिना. हें पळयात आतां रडटा दिता म्हणून. सो जालें तेजें हें कंप्लीट खावन आतां. सो तुमी हांगासर पळोवपाक शकता आतां न्ही जाल्यार रातची 7:15 आनीक हें पळयात हांगासर बाय न्हीद येता. सो तेका लागून हांगासर न्ही तेका जेवपाक वाडलेलें. जें कितें दनपारां केल्लें पळय न्हू सेम खिचडी आनीक एक नुस्तें जें आसा पळय तें दिल्लें तेका. बट तुमी हांगासर पळोवपाक शकता तश्शाचें तश्शें आसा तें कांयच म्हणजे कांयच जें आसा पळय न्हू तें जेवलें ना. हांगासर
एक बाईट बी घेतली नाही, इल्ले बी जेवण नाही रे. एक घेतली आणि सगळे हे करता तोंडाकडे वेल्यारच रडटा आणि हे पळय जाता तेगे न्हीद येता कितें जाता. सो तशाचे तशें आसा जालें. आयच्या दिसाक इतलोच तेजो मील जो आसा पळय न्हू तो आशिल्लो. आतां रातचो न्हिदता आसतना एक बोंब पितलें तें जालें. हरशीं तरेन एक 4 उणयो बी जेवतालें. आतां कांयच ना. बरें मॅश करून हातीन हांवें दिल्लें तेका हे पळय हांगासर जेवपाक. हो लायता म्हणपा लागलो पूण मागीर जेयना. सो हे पळय तशेंच आसा आतां. सो आयच्या दिसा खातीर मील जो आसा पळय न्हू तो इतलोच आसलेलो बायेचो. मागीर जालें आतां तेचें आनी कांय ना. लास्ट एक बोंब घेतलें. सो आयज जें तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केलां पळय न्हू म्हणल्यार कितें कितें बायेक हांवें दिलें आनी तेणें कितें कितें खालें पळय तें मोस्टली तेजो रुटीन म्हळ्यार खावपाच्या बाबतींत रुटीन जो आसता पळय तो असोच आसता. फक्त इतलेंच की आयटम्स जे आसता पळय ते चेंज आसता. एक दीस खिचडी आसता, एक दीस प्लेन रायस आसता, एक दीस एग क्रम्बल दिता, नुस्तें आसना, एक दीस भाजी आसता, अशें करून आसता. बट अशेंच आसता सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट, तेच्या नंतर तेका मदीं एक आमी बोंब घालता. डायरेक्टली मागीर लंच तेजें लंच जालें म्हणटकीर जेवलें न्ही तें म्हणटकीर मागीर तें एक बोंब पिता. सांजचें तेका मागीर कितें लायता आमी अशें करून आयज कसो पराठा बी दिलो पळय तसो इवनींग टायम. आनी मागीर रातचें जेवण आनी न्हिदता आसतना मागीर तें आतां एक बोंब पितलें. आतां 8:30 जाल्यां न्ही. तें आतां 9:30 10 कशें न्हिदता पळय न्हू त्या प्रमाणें तें सामकें न्हिदपाक हें करता पळय तेन्ना तें बोंब मागता. तो बोंब एक घालता मागीर तें न्हिदता. आनी रातचें मागीर न्ही डिपेंड्स की तें कशें उठता आनी कशें मागता पळय न्ही तें. आनी अशोच तेजो जेवणाच्या बाबतींत रुटीन जो आसा पळय तो असोच आसता. सो जशें कितें हांव तेका दिता आनी कशें कितें पळय तें हांवें तुमकां आयच्या दिसाचें शेअर केलां. बाकीचे डिशीज सगळे वेगळे आसता. ओके बाकीचे रुटीन आसता. सो हें आशिल्लें आयचें बायेचें म्हणल्यार तें कितें खाता तेजे बद्दलचो व्हिडियो. सो होप तुमकां आयचो व्हिडियो जो आसा पळय तो आवडलो आसतलो. आनी जर तर तुमकां आयचो व्हिडियो आवडलो जाल्यार व्हिडियोक लायक करा, कमेंट करा आनी शेअर करपाक बी विसरनाका. ओके चलात तरी मेळया असेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडला जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हॅपी हॅपी रडटा रडटा. शिव कर मरे शिव कर. हर्षिता इतले बेगीन केन्ना न्हिदना. आयज रडटा. न्हीद येता तेका.